पळय आयज एक इन्स्पायरींग म्हणल्यार इन्स्पिरेशन आमी घेवपाची गरज आसा. जे आयज टायरन बाब, गजानन, तशेंच वियोला आसा, तसोच मेघना आसा, ही सगळी विज्युअली ब्लायंड आसा आनी ती ब्लायंड आसून पासून आनी हांव तांकां खूब पयलींच्यान वळखता आनी आय एम इन कॉन्टेक्ट वीथ टायरन, गजानन पासून खूब फावटी आमकां मेळिल्लो आसा. लायक तेंचे इश्यूज कितें आसा तेय तेंच्यांनी हेज्या पयलीं म्हाका सांगलेले. पण एक खरें म्हणल्यार एक इन्स्पायरींग गजाल आसा जी तेंच्यांनी आयज सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक जावं हें एक्सपोजिशन आसा, एक्सपोजिशनाक तेंचो हो स्टॉल जो हांगा घातलेलो आसा आनी ते वरायटी ऑफ प्रॉडक्ट्स तेंच्यांनी हांगा दवरिल्ले आसा. पण प्रॉडक्ट कितें आसूं, पण एक तेंच्यांनी जील घेतली की आपूण हांगा येतले आनी हांगा ह्या स्टॉलाचेर आपणाचो जो हें आसा म्हणल्यार कशें तरी आमी बिजनस करतले आनी खंय ना खंय आमच्या गोंयकारांनी तांकां सपोर्ट करपाची खूब गरज आसा. कारण आयज तुमी पळयता आसतले इट इज व्हेरी रेअर केसीस जे अशे भायर सरता आनी ते खंय ना खंय फुडें सरलेले आसा. आनी तेंच्यांनी सांगलां म्हणजे आतां जसो टायरनान सांगला की फुडलो तेंचो हें आसतलो तो बोडगेश्वर जो जात्रा आसता थंय आसतलो म्हणून. आनी अशे बाकीचे कितलेशे जात्रा जावं फेस्तां आसता हांगा पासून ते घालपाक शकता. आनी एक समज आमी गोंयकारांनी तांकां सपोर्ट केलो आनी ते गोंयकार हांगा येयले, ह्या स्टॉला फुड्यान येयले आनी तांकां गिरायक घातलें नाल्यार ते आनीक ओवरवेल्म जातले आनी ते खंय ना खंय जे गिरायक आसा ते जावं तेंचो जो बिजनस आसा तो वाडयतले. एक दुसरें म्हणजे आयज कितें आसा तांकां एक गव्हर्मेंटाची थ्रू स्कीम आसा, ते स्किमीच्या अंतर्गत तांकां अरावंड तांकां एक बेनिफीट येता. पण बेनिफीट तो टायमली येना. खूब फावटी तेय म्हाका सांगता आमी मागीर डिपार्टमेंटा कडेन उलयता, डिपार्टमेंट मागीर रिलीज करता म्हणटा. सो खूब फावटी ते डिले जाता. हे खंय ना खंय डिले जाता म्हटल्यार कितें जाल्ला सरकार केन्ना घालतलो काय कितें हेजेर अवलंबून रावचें पडटा. म्हणजे तेजेरूच रावचें पडटा. म्हणजे तेन्ना येना. पण तेंच्यांनी हो स्टेप काडलो मनीस फुडें घेतलो की आपूण जावन आपणाच्या स्वताच्या पांयाचेर उबो रावतलो, आपणाच्या फॅमिलीक फाल्यां सपोर्ट करपाक शकतलो. कित्याक ते एवरी टायम म्हणल्यार हांवें टायरनाक पासून पळयला तो खंयूय आसूं आपूण जावन कितें ना कितें करता. हेज्या पयलूय ते घरान बसून कितें ना कितें एक्टिविटीज ज्यो आसा त्यो करताले. सो अशें आमकां खंय ना खंय गोंयकार जे आसा ते जाय आनी म्हाका दिसता हांव तांकांय वेल विशीस दिता. आमच्या सायडीच्यान कितें सपोर्ट जाय तेय आमी करतले तांकां आनी जाता तितले लोकांक हांव मागता, आख्खे गोंयकारांक मागता आनी इंडियेच्या जावं वर्ल्डाचे कोणीय हांगा येता ते आमच्या एंटायर टीम जी आसा तांकां सपोर्ट करचे. आनी हांगा मातशें भितर पडटा एक महादेव टेंपल जें आसा आमचें तेज्या लेफ्टान सेकेंड स्टॉल जो आसा तो तेंचो स्टॉल आसा आनी ह्या स्टॉलाक तुमी गिरायक घालचें जे करून ते आपणाक जो सेल्फ सफिशियंट जावपाक सोदता तितून खंय ना खंय तांकां हातभार लागतलो. थँक्यू. तुम्ही फिश मास अटेंड करून टायमांतल्यान टायम काडून तुम्ही स्पेशल ह्या स्टोराचेर विजीट दिल्या. तांकां जे उलोवपूय जालें तुमी तेंच्या वांगडा तांकां पळोवन तुमकां कितें मोटिवेशन मेळटा? पळय आमकां खूब मोटिवेशन मेळटा. कारण खूब जाण म्हणटा की गोंयकार काम करिना म्हणून. आयज आमकां खुबशे तोमडे हेज्या पयलीं पासून मारले. आयज तुमी पळयता आसतले ते विज्युअली ब्लायंड आसून पासून ते गोंयकार आनी ते आयज हांगा ह्या स्टॉलाचेर येयल्ले आसा, हो स्टॉल घातलेलो आसा. एक मोटिवेशन आमकां मेळटा आनी म्हाका दिसता आख्खे गोंयच्या लोकांकूय मेळटली ती मोटिवेशन की आमी हे काम जावं हे धंदे जे आसा हे आमी करपाक शकता. अशें न्हू की गोंयच्या हाती भायर गेल्लें आसा अशें कांय जाल्लें ना. समज आपणान जावन जील पावर आसा आपूण समज फुडें सरता नाल्यार तें जावपाक शकता. आनी हे जें आसा हे आयडल रोल मॉडल ही एंटायर जी टीम जी आसा ती तेंच्यांनी आमकां दाखयल्ली आसा आनी हांव तांकां एप्रिशिएट करता. आनी अशेंच बाकीचे मिन्स कोणीय आसा गोंयकार तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो, फुडें सरचे, अशें फाटीं रावचें न्हू. आनी ते फुडें सरल्यात अशें म्हाका दिसता फुडेंय आनी खूब जाण फुडें सरतले. सर एज अ MLA तुमी 2 फावट फिश मास अटेंड केल्ले. एज अ नॉर्मल पर्सन तुमी जेन्ना अटेंड केले कितें मेमरीज आसा ते सांगचे दिसता तुमकां? हय आमी ल्हानपणाच्यान आवय बापूय आमचो फिश मासाक आमकां घेवन येतालो आनी आमी सेंट फ्रांसीस झेवियराचे म्हटल्यार कितें मागणी आसा ती मागणी घेवन हांगा येताले. आनी जो इतलीं वर्सां जालीं आमी मिसाक जावं फेस्ताचे मिसाक जावं फेस्ताक प्रेयर करपाक येता. आनी हितून खुबश्यो मेमरीज आसा कित्याक आमी जेन्ना पळयता खूब चेंजीसूय जाल्ली आसा हांगा, खुबशे चेंजीस जाल्ले आसा. पण एक जी आमची स्पिरीट जावं स्पिरिच्युअल हे बॉन्डिंग आसा ते बॉन्डिंगेक लागून आमी सदांच फेस्ताक येता जावं केन्नाय नॉर्मल पासून प्रेयर करपाक जाय. फेस्त पासून ना नाल्यार प्रेयर करपाक वचून येता.